सोदून काढा तो मनीस आमकां हांगा जाय. आता सध्या कळ्ळें कोणा खबर ना, सरपंचा कोणाला जागो तो खबर ना, तुगेले पंचा कोणाला जागो तो खबर ना, मामलेदारा कोणाला तो कोणा खबर ना न्ही तो जागो कोणाला. आता ते फायंड आउट करता न्ही. आता म्हणटा न्ही ते आता म्हणटा न्ही ते आता खबर ना कशा पंचा खबर आसा पळय. हे सर हे कोणा खबर ना सांग कांयच राजकारण जायना. तूं हेजें घर बांदतलो न्हू जाल्यार सगळें डिटेल घेवन तूं थंय गुन्यांनी फातर घालता, गांवकारां तरी हाडून फातर घालता काय ना. ना कशें बारीकशें घर बांदल्यार नोटीस पावतात. एकटो फातर मारून डेव्हलपमेंट करपाक काय जायना. केला कळ्ळें न्हू. कळ्ळें पळय न्हू. आता हांव सांगता कोदोळच्यान तुमी कितें उलयता पयर हांव आसलो पयर आयकून घेतले आतां आयकून घेतले पळय. हांगा हागेर तागेर आरोप करपाचो मेन पयलीं कित्याक पयलीं म्हळ्यार आमकां हें पयलीं बंद जावपाक जाय. कळ्ळें न्ही. तो कोण हाडून उडयतालो तेगेर एक्शन ही जातलीच. ऑलरेडी आमी पुलिसार कंप्लेन दिल्या. कळ्ळें न्ही. काल मागे टीम येवन सुद्दां हांगा इन्स्पेक्शन केला. जागो कोणा पडटा कित्याक पडटा कळ्ळें न्ही. तर आयच्या आयज तांकां हांवें म्हाका रिपोर्ट कर म्हणून सांगला. जो कोणी उडयला हांगा उडयला तागेर एक्शन जातलीच. वांगडाक हांवें पंचायतीकूय सांगला. कळ्ळें न्ही. तागेर एक्शन घे. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सगळ्याकच सांगला. पण आतां कशें हांगा हागेर ब्लेम केलो तागेर ब्लेम केलो तो ही ग्रामसभा न्ही. कळ्ळें न्हू. हागेर ब्लेम पयलीं आमी हो प्रॉब्लेम जो आसा ह्यो सद्याक धुंवर एक जालो उजो पेट्टा तो बंद करया. कित्याक त्रास हो सगळ्यांक जाता. तुमकां त्रास जाता म्हाकाय खबर आहा. कळ्ळें न्ही. तरी आमच्या घरा भितर बरोबर. कित्याक प्रॉब्लेम सर तुमी म्हणटालो प्रॉब्लेम जालो तो आमी बी सांगप बी न्हू. तशें न्ही. पळय हांव कितें म्हणटा तुका समजलें ना समजल म्हाका. तुमी म्हणटा ब्लेम करप न्हू एकामेकाक. ना ब्लेम आमी करना. हांव ब्लेम करपाचें उलयना. पयलीं हेजें कितें आसा सेफ्टी मेजर्स आसता सेफ्टी सगळे थंड जावन अशें तुमी म्हणटा. सगळे थंड मागीर पळय तूच उलोवपाक तूच सांग. कळ्ळें. हांव सायडीन धरता. ना हांव सांगता मागे स्टेटमेंट उलोवचे सोंपोवचे पयलीं तुमी कितें करता ते मध्येच हें करता. सद्याक ते पयलीं माती भरून कितें आसा कळ्ळें न्ही. ते पयलीं पॅक करया. उजो पेट्टा आनी धुंवर येता तो एकदां बंद करया न्ही. एक्शन जावपाची जातलीच. हांव कितें म्हणटा ते जो कोण उडयता तुमकां खबर आहा तुमी आमकां सांगा. पुलीस इन्क्वायरी करता पुलिसाक इन्क्वायरी मदत करा. कळ्ळें न्ही. पळय आतां हो कसो आहा की धुंवर येता कळ्ळें न्ही. तो मातशें कितले काल पयर तुमी पयले आसले कितले भरलेले आशिल्ले. आतां सायटीर तुमी गेल्यार कळटा की ऑलमोस्ट भोंवतणी सगळें पॅक करून 80% पॅक करून थोडे उरला. कळ्ळें न्ही. ते तरी करपाक कित्याक काल पयर गांवकाऱ्यांनी आमकां खूब मदत केल्या. कित्याक हांगा सुद्दां आमी पळयला की आमगे जे काम करता हे करता तांकां उदक न्ही तुमी रिफ्रेशमेंट सुद्दां तुमी आमकां हाडून दिला. कळ्ळें न्ही. तुमी आमकां इतले हेल्प केला आनी आतां ते थोडे उरला ते पयलीं एकदांचे आमी कंप्लीट करून घेवया. कित्याक हांगा आतां फक्त कशें आतां आमी जमले हांगा हें करतले ते भरपाना हें केलें म्हणून पयलीं ते भरया. सर आमकां तांकां कांयच नाशिल्लें नाका. आनी जो मनशान पळय जो मनशान कोणी हांगा हें केला तेगे हेजे फुडें हांगा कळ्ळें न्ही. हांगा हेजे फुडें ह्या सायटीर कांय हें करपाक मेळचें ना आनी आमी दिवचेय ना. कालच संडे न्हू साहेब. काल तरी येवन तुमी विचारता बाबा तुमी कशें आहात सिच्युएशन कशें आहा येवन पळया धर न्हू हांगा. कित्याक घेऊन ना आता आम्ही त्यांना सरपंच आम्ही कोणत्या हांगा कोण आम्ही सगळ्यांनी गावान लोकांनी विचारया. कित्याक विचारू ना. इतली स्पेड जाले जाल्यार पंचायत आमगे दीस कित्याक घेऊन ना. ना जाल्यार बाबा तुम्ही आमकां सांगलें ज्या ज्या घरांतले म्हणजे आमकां मेसेज जरी तुमी हांगा रावला का तुमकां हेल्था प्रॉब्लेम जाला आमी 10-10:30 आमची फॅमिली आमची पेशंटांक घेवन आमी सोयऱ्यां घेवन रावली वचून जाल्यार आमची सरपंचान आमकां येवन विचारूंक ना तुमकां बाबा तुमची आमच्या गांवांत तुमकां कोणा प्रॉब्लेम जाला कितें जाला हेंच्या जाला कोणाक कितें जाला घोळेला भुरग्यां म्हळ्यार कितें जाला ल्हान वर्सां भुरग्यां आसा आमची घरां नाल्यार पंचायत आमचे येवन 2 दीस जाले आमची चवकशी करूं ना अजुनूय गांवांक कित्याक करूना हे पंचायत हांगा विचारा तुमी. हा विचारात तुम्ही आमचे हे रिपोर्टर हातून आणून विचारात. आम्ही कायद्यान गेले आम्ही पाड्यो आमच्यावर चट्टा ऐका तुमचे सरपंच आणि पंच येयला लोकल मग तुम्ही कित्याक विचारना. तुम्ही मत मारले तांकां
तुमको प्रॉब्लेम आहे तुम्ही कित्याक विचारना तेंका आतां आता ऐकून घ्या. आम्ही पळय तेजे सांगपा म्हणल्यार सांगपा आम्ही म्हणल्यार म्हणल्यार पळय. आम्ही येयल्ले तेन्ना आमचे कडल्यान ज्या पर्यंत आमकां कळ्ळें तेन्नाच्यान आमी तांकां कळयल्ले आनी ज्या पर्यंत आतां ते काल येयल्ले काल येवन ते गेले पयर सांजचे येयले ते गेले कालच्यान कोणी आमगे इन्क्वायरी करूना आमकां कोणीच विचारूं ना काय आज पर्यंत ऑथॉरिटी आसा आमदार हांगा ना सरपंच पंच पयर सांजचे येयला सरपंच येयला एक वर रावला आनी आतां येयला सकाळी आमी 8 येयल्ले हांगा येवन रावले राती सगळ्यांनी प्रॉब्लेम जाला हेल्थ इश्यू सगळे लोक सगळे बाकी लोकांनी अर्दे लोक कलेक्टरान अर्दे लोकांक सांगले वेकेट करा अर्दो हे सायडी वाडो आसा तेणे वेकेट करनाका आमकां कोणी काय इन्फॉर्मेशन पावना आमगे आतां सगळे लोक हेल्थ इश्यू जाला हे सायडी लोकांक सांगले अर्दे लोकांक वेकेट करा अर्दे लोकांक वेकेट करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली आमी रिस्पॉन्सिबल म्हणपाचे आमकां हेल्थ इश्यू जाले जाल्यार फाल्यां रिस्पॉन्सिबल कोण हे आमकां कोणी काय कळना कलेक्टरान ना कळना ना मामलेदार आमकां कोणी काय सांगू ना हांव एक आनी म्हणटा आमी सकाळी 8 पावला हांगा ऑथॉरिटी कोण ना फॉरेस्ट सोडली जाल्यार हांव एक म्हणटा बरोबर आमची पंचाक खबर ना सरपंचाक ना मामलेदाराक खबर ना हांगा उजो लागलो म्हणून जो हाय दोळ्यांनी आमी हांगसरले आमचे सरपंचान पंचान पयला सगळ्यान पयला आमची गांवाची रिस्क कशी घेवूं ना काल शनिवाराक आमच्या उजो लागलो 3 दिसां भितर हो सगळो फेड जाला आमचे 2 वॉर्ड आसा हांगा कमी 60-70 लोक आसा तेन्ना पंचान आमची काल आमची हे करून रिस्पेक्ट घेवं ना बाबा कोणा हेल्थ जाला हेल्था प्रॉब्लेम आसा पेशंट कोण आसा ल्हान भुरगीं कोण आसा कितें हा ही आमची 2 दिसांनी चौकशी करूना एकट्याक तरी चालू काय म्हणून तीन दीस जाले आता MLA खंय न्हिदला सरपंच कोण ना आम्ही सगळे लोक आम्ही मत मारपाचे ना पार्टी वांगडा रावता सगळ्या बरोबर आम्ही रावता आणि आम्ही बरोबर रावता आणि आयज आमच्या हांगा इन्क्वायरी करपाक कोण येना कोण येवना आमगे इन्क्वायरी करपाक आता गोंयभर मागीर रिपोर्टर हांगा 3 दीस जाले रिपोर्टर येता तरी रिपोर्ट करता आख्खे गोंयभर लोक तरी कोण येवना अजून आमगे इन्क्वायरी करपाक ना तुम्ही कितें करता काय म्हणून इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल वेस्ट जे आसा हे पंचायतीक खबर नासलें उडयता हेजी पंचायतीक कसलीच इन्फॉर्मेशन ना हेजी कसलीच पंचायती आयडी नाशिल्ली टील डेट पर्यंत ते न्हू आतां पळयला की लोक म्हणटात की तुमकां ते फोटोग्राफ दाखोवन म्हणटा की पंचायती आमी पंचा सांगलेले पंचान तुमकां केन्ना म्हणलां हांगच्या स्थानीक की आमचे कडेन अशी कंप्लेन बी पावल्या म्हणून पळोवपाक गेल्यार स्थानीक लोक म्हणटात रिटर्न दिलां खंयच रिटर्न पंचायती आज पर्यंत इनवर्ट जाल्ली ना फर्स्ट म्हणल्यार आनी हें कोण करता तेंय लोकांनी निदर्शन हाडून पंचायती दिल्ल्यार पंचायती कळटा आशिल्लें आनी ही एरिया आसा ती रानां अशी आसा आनी भितर आसा हे आमी पळोवपाक गेल्यार हो आयचो आनी कालचो कचरो दिसना वेस्ट हो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा हो एक म्हाजे अंदाजे 6-7 वर्स तरी पळोवपाक गेल्यार डब्बिंग जाल्लो हो कचरो आसा 3 दीस जाले आमी कंटिन्यू हांगसर येवन कंटिन्यू उदक पालोवपाक प्रयत्न करीत आसा आनी लोकांनी बरें कॉपरेशन दिल्लें आसा पूण लोकांनी कोणेच हांगसर टील डेट पर्यंत पंचायती रिटर्न कंप्लेन कांयच दिली ना पण आता जे लोक आसा तेंची खंय कंप्लेन पॉल्युशन जाल्लें गांवभर पसरलेलें आसा लोकां खातीर कितें बंदोबस्त केला पंचायतीन फर्स्ट दीस शेनवारा आनी डेप्टी कलेक्टर विथ हेल्प ऑफ डेप्टी कलेक्टर गांवांत जितली घरां आहा तितले लोकांक आमी विचारलें पोल्युशन जाता तुमकां जर सफर जाता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंट स्कूल काले आसा तितून आमी शिफ्ट करपाक केल्ले सगळ्यांक पूण लोक म्हणपाले आमचे रिलेटीव आहा थंय वचून आमी रावता आमी सद्या थंय रावता आनी आमकां ताचो कांय प्रॉब्लेम ना लोकां खातीर डेप्टी कलेक्टर मामलेदार फॉरेस्ट सगळे हांगसर कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा पोल्युशन कंट्रोल कन्सर्न डिपार्टमेंट कंटिन्यू शेनवाराच्यान हांगसर जाता सो आतां कितें स्टेप चालू तुमचे विथ हेल्प ऑफ द PWD हे सगळ्यांनी उदक पालोवपाक 3 दीस जाले शेनवाराच्यान सगळी मशिनी घालून कचऱ्याची वयर माती घालून फिलअप करता तशें फायर फोर्स आसा तेयी उदक स्प्रिंकलिंग करता आनी हे आतां जवळपास 80% सुमार काम जाल्लें आसा आतां माती घालून ते फिलअप करतकीर भितर उरता तो आनी कांयच प्रॉब्लेम जावपा ना पंचायतीन कितें इमर्जन्सी मिटींग या कितें दवरला डिस्कशना खातीर पंचायतीन अकॉर्डिंग टू पंचायतीन शेनवारा आमकां सांजची इन्फॉर्म जालें काल आयतारा हॉलिडे तेन्ना आज आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा रिलेटीव दीस मॅटर आमी सगळे कन्सर्न कंप्लेन फायल केली आसा वेस्ट आसलो आनी केमिकल मिश्रीत तो उजो लागलेलो आसा आनी आयज प्रकरण खंय पावलें सर तुमी 3 दीस जाल्यार कंटिन्यू आसात कश्टी चानीमळ काले हांगा आमकां शेनवाराक रिपोर्ट आयलो आमच्या फायर ऑफिशला कडच्यान की हांगा एक कडेन उजो लागला म्हणून सो आमी तात्काळ आमची फूल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी टीम आसा PWD आसतले मागीर हेल्थ आसतले मागीर आमगे फायर ऑफिशल फॉरेस्ट मामलेदार फूल टीम आमची जी आसा आमी सायटीर आयली
पयले हांगा पळोवन अशें दिसलें की हो फक्त गार्बेज वेस्ट न्ही, हो फक्त कोणी तरी हांगा केमिकल वेस्ट आनी इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून उडयल्लो आसा हांगा आनी ताका खंय तरी उज्यान पेट घेतलेलो आसा आनी तो पेट जालो गेले 3 दिवस जे आसा आमी हांगा कंटिन्युअस उदक मारून ताका ती मातयेन ते लँड फील करून तो विझोवपाचो आमचो हो आसा तो सायडीक प्रयत्न आमचो चालू आसा. सर लोकल्सचं जे डिमांड किती आसा तुमचे कडेन तेंच्यांनी आपले घराणे मारले आसा सगळे कशें की त्या दिसाक आमी हांगा ग्रामस्थूय खूब आशिल्ले कशें की हो उजो पालोवपाक म्हणा किंवा बाकीचे हांगा मॅनेज करपाक म्हणा लोकल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला प्रशासनाक कारण कशा हे आमगे सामान्य मनीस गांवांत रावपी मनीस आमी एक सायडच्यान ग्राम विकासाचें उलयता आनी हांगा कोण तरी एकटो असो मनीस खंयचो तरी हाडून हांगा इंडस्ट्रियल वेस्ट गांवांक उडयता ही खरी म्हळ्यार एक दुखद घटना आसा आनी हो वास भयानक आसा आनी तो घेवपाक जायना इतको परिस्थितीन आसा. सो आमी ग्रामस्थाक मेळ्ळे सगळ्याक तांचे कडेन उलयले तांकां जर थंयच्यान रेस्क्यू करपाचें आमी तेंय उलयले आमी तांकां रावपाची जो वेवस्था केली पूण ताणें अशें म्हणलें की आपले जे नियरबाय कोण रिलेटीव आसा आमी थंय वचून रावता. आमी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की नियरबाय लोकेलिटी रावूं नाका कारण कशें की हांगा हो वास घेवपाक जायना कारण कशें ह्या वासान कितें हेल्थ इश्यू जाले जाल्यार परत ते वेगळे मार्गाचेर वयतले. सो तांकां सद्याक तरी आसा आमी तांच्या घरा कडच्यान जे आसा शिफ्ट केल्ले आसा मातशें तांकां आपले रिलेटीव किंवा नियरबाय खंय रावता जाल्यार रावा म्हणून सांगला तशेंच आमी तांचे रावपाची सुद्दां एक वेवस्था केल्ली आसा. सर हे दोन प्रकरण जाल्लें आसा आनी तुमी सगळे पळयल्ले आसा सगळे गजाली तुमी कितें स्टेप घेतले एज अ डेप्युटी कलेक्टर पळय कशें प्रशासन अधिकारी किंवा डेप्युटी कलेक्टर म्हणून आमचे सायडीच्यान कायदेशीर कारवाई जी आसा ती जातलीच. ऑलरेडी आमी पुलीस स्टेशनार सुद्दां कशें की जो कोण हें कृत्य केला तागेर FIR नोंद करची आनी ताजी इन्क्वायरी करून तागेर एक्शन घेवची आमी ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्लें आसा. तशेंच म्हजे मामलेदार आनी बाकीच्यो ज्यो टीम आसा तांकांय आमी डायरेक्शन दिलां की ही एरिया एक्चुअली कोणाक पडटा कितें पडटा तें सगळें फायंड आउट कर आनी रिपोर्ट जसो बेगींतल्या बेगीन आमचे कडेन दिया सो दॅट आमी ती एक्शन घेवंक शकतले. त्या बरोबरच पंचायतीक डायरेक्शन दिल्लें आसा की गार्बेज अशा एरियाक आनी कडेन कोण उडयता किंवा ही कोणी उडयली ताजेर इन्क्वायरी करून ताजेर एक्शन घेयात. एट द सेम टायम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची टीम सुद्दां हांगा सायटीर आयिल्ली आसा तांणी सॅम्पल कलेक्ट केल्ले आसा. तांकांय सांगलां की हो जो कोणी कृत्य केला तागेर बेगींतल्या बेगीन खंयच्या कायद्याच्या अंडर कितें एक्शन जी सारकी पनिशमेंट टायप एक्शन घेवपाक मेळटा ती तागेर घेवची कारण कशें की गांवकरी भाग आसा लोक काजीनी किंवा त्या हाजेर तांचें जिवन चलता आनी अशा वेळार थंय अशे तरेची घाण हाडून उडोवप आनी ताजे नंतर अशें कृत्य जाता हें खरें निंदनीय आहा कृत्य. सो कशें की लोकांचे कडेन आमच्यो सद्भावना आसाच त्या पद्दतीन जो कोणी हें कृत्य केला आमी तागेर एक्शन हें घेतलेच. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.